दीस मंगळार, जानेराची 14 तारीख 2025. पयलें वाचप हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 2 वळ 5 तावन 12 पर्यंत. भावा भयणीनो, आमी आतां उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुतां अधीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा, तुवें मनशाचो उगडास करूंक मनीस कोण? मनशा पुताचो आसोनी सांबाळ करूंक तूं कोण? थोड्या काळाक देवदूतां प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय, उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलोय आनी सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय. आतां सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय म्हळ्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडिल्लो कितेंच ना म्हण जालें. तरी पूण सर्व वस्तू ताच्या अधिकाराखाल आसल्यो आमी आतां पळयना. पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केलो आमी पळयता. कित्याक जेजूचे उदार खुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशा खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडलो तें आमी पळयता. सर्व वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आशिल्ल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टां मुखांत पयलें संपूर्ण करी जाय आशिल्लें. कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्याचो सगळ्यांचो बाप एकलोच. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजेना. तो सांगता, तुजें नांव म्हज्या भावाक हांव परगट करतलो आनी सगळे सभे सांगाता मेळोवन तुजी स्तुती गातलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 8, 2ab आनी 5, 6 तावन 7, 8 तावन 9. श्लोक. तुज्या हातांच्या रसनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्खे प्रतिमेचेर. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक? विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक? श्लोक. तुज्या हाताच्या रचनेचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. वर्ते महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रचनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां दवरलाय. श्लोक. तुज्या हातांच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. गोरू, वासरां आनी रानवट सावजां, अंतराळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली, सागराचे गुंडायेंत हेणे तेणें धांवतल्यो जिवी लेगून सगळेच ताच्या अधीन तुवें केलाय. श्लोक. तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर मानून घेया, मनशाचे उतर शेनी, बगार देवाचें उतर तें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1 वळ 21 तावन 28 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिष्य कफरनावांत येवन पावले. साब्बात येतच जेजू सिनेगोगांक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जातालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतालो. शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देवसार लागलेलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली. नजरेच्या जेजू, तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें?
तूं कोण म्हणून हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका भेस्टावन म्हळें, तोंड धांप आनी ह्या मनशांतावन भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पीस सोडून व्हडल्या ताळ्यान किळंच मारीत त्या मनशांतावन भायर सरलो. सो मेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवीस शिकवण अधिकारान बरयल्ली. देंवसाराक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्माण मानतात. तितल्यार गलिलेयाच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हे, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ असर्यें एक देवाचें कार्य. असर्याक ग्रीक भाशेन सेमियोन म्हणलो शब्द वापरतात. तशेंच दुनामिस म्हणलो शब्दय वापरतात. सेमियोन म्हळ्यार संकेत म्हणून अर्थ आनी दुनामिस म्हळ्यार देवाची वर्ती करणी. जेजू असर्यां करतना तो ताचे दैवीक सक्तेन करतलो. ताका पातकाची बंदर तुटोवची, देवाचे उतर अधिकारान परगडचे, दुष्ट सक्ते वयर जिखची सकत आसली. मार्टिन लुथर किंग सांगता, द्वेषाक द्वेष नाश करूंक असाध्य, ते माया मोगान मात्र साध्य. काळोखाक काळोख नाश करूंक असाध्य, ते उजवाडाक मात्र साध्य. ह्या चिंतपाक चडीत प्रेरण दिवचे जाल्यार पातकाक पातक नाश करूंक असाध्य, ते कुरपेक मात्र साध्य. दुबावाक दुबाव नाश करूंक असाध्य, ते भावार्थाक मात्र साध्य. निराशेक निराशा नाश करूंक असाध्य, ते भरवशाक मात्र साध्य. सोम्याचो अधिकार तसो स्वंत न्ही, तो ताका सर्गी बापातावन लाभलेलो. ताची उतरां सर्गींच्या बापाची, ताची चिन्हां सर्गी बापाद्वारे उगडापी जाल्ली. ताच्यो सर्व करण्यो सर्गींच्या बापाक मेसवाल्यो. ताची खुशी सर्गींच्या बापाक संपूर्ण पसंत जाल्ल्यो. देखून स्वमी अधिकारान सर्गींच्या बापाक संपूर्ण महिमा दिता.